प्रेझेंट जो आमदार असा तो काँग्रेसीनसून बीजेपीन गेलो. लोकांक बीजेपी नाका म्हणून तेंच्यांनी काँग्रेसीक एक आपलो तेको दिल्लो, पण लोकांचो विश्वासघात करून तो बीजेपीन गेलो. डेव्हलपमेंट त्यांनी कितें डेव्हलपमेंट केली हे तेणीच सांगपाचें. डेव्हलपमेंट ही त्याची स्वताची डेव्हलपमेंट कॉन्स्टिट्युएन्सीची केली. प्रॉब्लेम्स तेच आसात, इश्यूज तेच आसात, पण सोल्युशन अजून तांकां मेळूंक ना. कितें आमी थिवीम कॉन्स्टिट्युटिव्ही वसत कितें करतले, आमी ह्या वाठारा खातीर कितें करतले. खरेंच ही आम आदमी पार्टी आज थिवीन जर येयल्या, गोंयांत जर उतरल्या जाल्यार कित्याक लागून आमचो नेतृत्व कितें आसा ह्या गोव्या खातीर. खरेंच सांगता नेतृत्व म्हणत जाल्यार जायतें कितें कितें आसा. आमचो हो व्हॅल्युएबल वोट, ह्या वोटाचो व्हॅल्यू आमी आज मेरेन वळखोंक ना. ताका लागून आमी आज ह्या आमचे येणारे फ्युचर, येणारी जे भविश्य पिढी आहा त्यांचो फ्युचर खंय तरी पिड्ड्यार जावचो न्हू. आमच्या गोरगरीब जनतेचो फ्युचर जी आज आम आदमी पार्टी, आज जर तुम्ही आज दिल्लीन वचून पळयात, दिल्लीन कोणायकूय विचारा, ह्यो ज्यो सुविधा आज आम आदमी पार्टी म्हणजे आमचे बाब केजरीवाल सर हाणें गोंया येयल्ले बरा एक फावटी एक आमकां आश्वासन दिलें, एक प्रॉमिस केले. ज्यो प्रॉमिसीस त्यो खोटे न्हय, ह्यो बेश्ट्यो फेकू प्रॉमिसीस ज्यो बीजेपी सरकार करता किंवा दुसरी ह्या पयलींची सरकार आसली किंवा आमदार असल्यो हेंच्यांनी केलेल्यो तसल्यो हेंच्यो फेकू प्रॉमिसीस न्हू. आनी ज्यो प्रॉमिसीस म्हणजे ते उलयता ते करून दाखयता. आम आदमी पार्टीचे ऑफिस जावप व्हडले गरजेचे आसा, कारण लोकांक एक सेंटर पॉइंट मेळटा. खंय तरी आपले इश्यूज घेवन वयतलो जाल्यार कोणाकडे मेळटलो जाल्यार एक पॉइंट मेळटा. ह्या खातीर लोकांक एक ऑफिस आसा. कोणी प्रश्न करता ऑफिस खंय घातले काय म्हणून, पण ऑफिस आसा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या खातीर तेंच्यांनी आयज ऑफिस ओपन केले. आमकां खूब बरें दिसलें, आमकां तेंच्यांनी इन्वायट केले. जाल्यार आयज केजरीवालाच्यो गॅरंटी ज्यो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, रिपोर्ट सांगपाची गरज ना. सगळ्यांनी आयकला, सगळ्यांनी वाचला. डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता तेन्ना सगळ्यांच्या दारार सगळे लोक आमचे आम आदमी पार्टीचे लोक वयता तेन्ना परत रिपीट करीत आसता. तेजो आमी आनी रिपीट करिना. केजरीवाल एक पार्टी अशी आसा, सर्व धर्म समभाव. एकूच सांगूंक सोदता तुमकां, सर्व धर्म समभाव. ती सगळ्यांक वांगडा घेवन वयता आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन रावतलो आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन तेंच्या खानो वांगडा चलत तेंची कामां करतलो. आमी डेमोक्रेसीन आसा. 5 वर्सांन एक कौल आमी दिता. 5 वर्सांन आमी एक कौल एका सरकाराक दिता. जो आमचो लेजिस्लेटर आसता, MLA आसता, ताका आमी कौल दिता सगळे मेळून की 5 वर्सां खातीर तूं गोंयचें रक्षण कर, गोंयचें बरें कर, गोंयकारांचें भलें कर. असो प्रत्येक 5 वर्सांचो कौल आमी दिता. 2017 असोच आमी कौल दिल्लो. ताजेर सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा कसो विश्वासघात जालो तो. आतां परत वेळ येयल्ली आसा हो कौल आमी सगळ्यांनी मेळून गोंयकारांक दिवपाक जाय सरकार घडोवपाक. आनी सरकार अशें घडोवप आसता की सरकार आपल्या खातीर काम करता, जे नागरीक आसा तांच्या खातीर काम करता, गोंयच्या राज्या खातीर काम करता, जे सरकार निवडपाक जाय. बरें सोशल सर्व्हिस काम केल्लें हें पळोवन लोकांनी तांकां निवडून हाडलें. आनी म्हाका खबर आसा चंदीगडचे लोक नव्या वर्साची सुरवात बरे खोशेन मनयतले. फुडलीं 5 वर्सां खातीर जो कौल दिला तांचो पुरेपूर ते फायदो घेतले.